नानोड्या भटवाडी वीज ट्रान्सफॉर्मर केंद्राची बुन्याद घालताना जमिल्ल्या लोकांचेर म्होवाच्या मुसांनी हल्लो केलो। या हल्ल्यात 10 परस चड जखमी जाले। म्होवाच्या मुसांनी आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां लेगीत सोडूंक ना। हल्ल्यात ते किरकोळ जखमी जाले। हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या 6 जाणांक हॉस्पिटलात व्हेले। नानोडेच्या भटवाडी वाठारात शुक्रारा सांजे वीज ट्रान्सफॉर्मर केंद्राची बुन्याद घालपाचो सुवाळो चालू आशिल्लो। ह्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत झेडपी पद्माकर मळीक आनी हेर मानेस्त तशेंच 40 परस चड लोक हजर आशिल्ले। सुवाळो चालू आसतना थंय एका झाडाचेर आशिल्ल्या म्होवाच्या पोळ्यातले मूस अचकीत चाळवले आनी ह्या मुसांनी जमिल्ल्या लोकांचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात 10 परस चड जखमी जाले। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये लेगीत किरकोळ जखमी जाले। हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्ल्या 6 जाणांक दिवचलच्या भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर व्हेले। उपचार जाले उपरांत जखमींक राती उसरा घरा धाडले। फाउंडेशन स्टोन ट्रान्सफॉर्मर भटवाडी नानोडा ते उद्घाटन बी केलें। आमदारान उद्घाटन बी केलें। 9 करोडाचो एस्टिमेट आहा। खूप प्रॉब्लेम आसले गांवच्या लोकांक ह्या ट्रान्सफॉर्मर घालून खूप फायदो जालो। पूण अचानक नाल पडल्या उपरांत अचानक मूस येयले। हातून मूस आसले व्हडले इंजीन टायप सगळ्यांक चावले आमकां सगळ्यांक आनी पळापळ जाली धांवपळ जाली। साधारण कितके लोक आसले थंय? साधारण 50-60 लोक आसले। ते मेजर कोणाक कितें जाला? म्हणजे 4-5 जाण आमीच आसले अशें जाले। दोतोराकूय चावले, संजयाक चावले, अशें सगळ्यांक चावले। पण सोडूंक ना अशें चड कोणाक ना अशें म्हणजे आतां सगळे सिरियस कशें मारले ते आतां कितके आमकां एडमीट केले। हांगा वयर आतां फक्त दोतोर रावला आसा। दोतोर बिजी आहा, हो दोतोर बिजी आहा। वयर वचपा तांकांय दितले। पण कशेंच फुटले काय कोणी गुणो बी मारला कळना कशें जालें तें। तेच्या पयलीं आमी अर्द्या वरा आसले केन्ना आजून कितें जावंक नासलें आसता तेन्ना आनी अचानक अशें जालें अशें। आमची नाल पडपाचो म्हणजे उद्घाटन करपाचें आसलेलें तेची ट्रान्सफॉर्मर एक आमचो भटवाडी खूब तेंपान जावंक नासलो म्हणजे गरज आसली म्हणून तेचेच इनॉग्रेशन करपाचें नाल पडपाचो आसलेलो। म्हणटकूच अशें खूब आमचे मान्यवर अशे येयलेले नाल पडपाक आनी नाल पडटा थंय जालें नाल पडले उजवाती लायले। इतल्यान खंयच्यान मूस येयले एंजल मूस ते सगळ्यांक भरले। तेतून करून एक 2 जाण अशे आहा तांकां चड भरले। बाकीच्या एक 4-5 अशे म्हणजे चडशे अशें करून एक 15 जाणांक मूस भरले ते एंजल मूस। पण सिरियस कोण ना न्हू? सिरियस असो कोण ना पण एकट्याक आमी असं एक पेशंट आमी तेका रेडकारा कडेन थंय हे केला म्हणजे थंय तेंच्यांनी तेच्या फॅमिलीन व्हरता म्हटलं म्हणून कित्याक तेचे प्रेशर तेचो डावन जालो कितें तरी काय वाडलो डावन जालो पण आतां तो बरो आसा म्हणून आमकां कळ्ळा। तुका कितले चावले? म्हाका चावले 4-5 तरी चावले दिसता। पूण फक्त तोंडाकूच? हय तोंडाक कानां। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।